say thank you for allowing us to be here. आणि हांव धन्यवाद दिवपाक हांव चिंतात कित्याक म्हणजे तुमी म्हाका हिंगा येवपाक दिलें. We miss our families and our churches, आमचे इग्रोज आनी आमचे कुटुंबाक आमी मिस करतात. but when we have to leave, we'll miss you all too. पूण जेन्ना आमी हिंगासान वयतले आमी तुमकांय मिस करतले. The message that we have today is going to be quick and simple. जे हांव आयज उलोवंक सोदता तें एक थोडेंच हांव उलयतलो. I would like to just spend some time bragging on God's word. Amen. हांव थोडे वगत देवाचे महिमा करून उलयतलो हांव. I'd like to spend a few minutes emphasizing how important the Bible is. थोडे वगत आमी पळयतले की देवाचे उतर कितले मोलादीक म्हणून. We're going to pray. If you'd like to stand up a minute and stretch your legs while we pray, you can do that. Let's pray together. मागणी करूया. Dear Lord, thank you for this evening. सोमिया ह्या सांजे वेळाक आमी धन्यवाद दिता. Thank you for the truth we've heard so far. आणि हे सत आमी शिकला तेज्या खातीर धन्यवाद दिता. Thank you for giving us a Bible that we can trust. तुजे उतर आमकां दिला जे उतरान आमी विश्वास करूंक शकता ते. Would you help us to lift up your word this evening? तुजे उतर उबारूंक आयज आमकां मदत कर. In Jesus' name, amen. जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. You may be seated. बसून घेवया. It makes sense why some lost people would criticize the Bible. हे आमकां समजून जाता की जे लोक सासणाचे जिवीत ना तेंचे ते देवाचे उतराचेर फकाणां उडयतात. It's understandable why religious people reject the Bible because it goes against their religion. आमी जाणा हे धर्म लोक जे आसा ते देवाचे उतराक नाकारतात कित्याक म्हणून. But we're in a time where saved Christians who go to church reject and criticize the Bible. आणि आमी हे असले वेळांत आमी जियेतात जे तारोन मेवलेले जे विश्वासी आसा ते इगोर्जेक वयता पूण देवाचे उतराक इन्कार करतात. Preachers stand behind a pulpit आणि जे प्रचारक जे आसा पुलपिटाच्या फाटल्यान उबे रावन and cause Christians to doubt the word of God. आणि लोकांचे मनान शक घालतात देवाचे उतरा वरवीं. And it is very important for you to know that the Bible is trustworthy. आणि आमी जाणा जावंक जाय आणि हे खूप मोलादीक जावन आसा. आमी विश्वास करूंक जाय की देवाचे उतर हे देवाचे उतर जावन आसा. Do you know how I know that there's a God that created me? तुम्ही जाणा हांव कित्याक जाणा की सर्वेस्पर म्हाका रचला म्हणून. Because the Bible says so. कित्याक म्हणजे ते बायबलान अशें बरयला म्हणून. Do you know how I know that God cares how I live? तुम्ही जाणा म्हाका कशें खबर की देव म्हजे जिवितान पळयता म्हणून हांव कसो जियेता तो. Because the Bible says so. कित्याक म्हणजे ते बायबल सांगता म्हणून. Do you know how I know Jesus died on the cross for my sins? तुम्ही जाणा कशें जेजू म्हजे पातकां खातीर कुर्सार मेलो म्हणून. Because the Bible says कित्याक so. बायबलान अशें बरयला म्हणून. Do you know how I know that I'm saved? तुम्ही जाणा हांव कसो जाणा की म्हाका तारोन मेवला म्हणून. Not because I have a good feeling, हे म्हजे भितर एक बरें फिलिंग आसा म्हणून न्हू, but because the Bible says पूण हे so. उतरान बरयला म्हणून. Did you know the word feel is only 9 times in the Bible? तुम्ही जाणा हे उतर फिल्म बायबलान फकत 9 पावटी आसा ते. The word know is 1,290 times आणि in the Bible. जाणा म्हणून जे उतर आसा ते 1000 आणि 1,290. 1219 पावटी बरयल्ले आसा. That's because the Christian life is not about feelings. कित्याक म्हणजे जे ख्रिस्त जिवीत आसा हे आमचे फिलिंगाचे वयर ना. The Christian life is about knowing what the Bible says. पण ख्रिस्तांचे जिवीत एक जाणविकाय जे पवित्र पुस्तक म्हणटा ते तितून आसात. I struggled with salvation for a long time. थोडे जायते तेंपार हांव म्हाका स्ट्रगल जावंक जाल्ले. म्हाका खबर नासलें हांव सासणाचें जिवीत मेवला या ना म्हणून. I grew up in a Christian family. हांव एक क्रिस्तांव घराब्यान जल्मांत आयलो. I didn't get saved till I was 15 15 वर्स जाले तेन्नाच हांवें जेजूक मानून घेतलो. because I was confusing feelings with faith. पूण तितले वर्स म्हाका डावट आसलेले कित्याक म्हणजे भावात आनी फिलिंगाचेर हांव कन्फ्यूज जातालो. But one day I realized it didn't matter how I felt. पूण एक दीस म्हाका खबर जालें की म्हाका कशें दिसता तें खबर व्हडली न्हू.
I decided I was going to believe what the Bible says. आणि हांवें म्हणलें देवाचें उतर कितें म्हणटा तितून हांव म्हजी आशा And I दवरतलो believed that Christ died for my sins, and I believed He saved my soul. आनी हांव विश्वास केलो की जेजू म्हजे खातीर मेलो आनी म्हजे आत्म्यांक तारोवन दिलो म्हणून Because God said it. कित्याक म्हणजे देवाचें उतर म्हणटा म्हणून Now I'd like to look at a few verses. थोडे वर्सीसान आमी पळोवया Let's start with 2 Timothy 3. दुसरे तिमोथेन चॅप्टर 3 आनी आमी वाचया We're simply going to look at a few verses about the Bible and let the Bible increase our faith. आमी थोडे बायबलांतल्यान थोडे उतर आमी शिकया आनी देवाचें उतर आमच्या भावार्थ वाडोवन दी Second Timothy 3, the Bible says in verse number 16, आनी दुसरे तिमोथियो चॅप्टर 3 आनी वर्स नंबर 16 आमी वाचतात the Bible says, देवाचें उतर म्हणटा all scripture is given by inspiration of God. सगळें जे शास्त्र आसा देवाचें उतर तें देवाचें सासान जाला That book that you have in your hand is not written by men. जे उतर जे बायबल तुज्या हातीन आहा तें मनशांनी बरोवंक ना Inspiration, they say, means God breathed. इन्स्पिरेशन म्हणून जे उतर आसा तेजे म्हणजे देवान आपले सांस फुगला तितून And the words that you have are the very words of God. आनी हे देवाचें उतर जावन आसा Men wrote them down, मनशांनी बरयला but God told them what to write. पूण देवान तांकां सांगलां कितें बरोवंक जाय तें The Bible says, and is profitable for doctrine, आनी आमचे शिक्षणाक लागून हे फायद्याचें जावन आसा for reproof, आनी आमचे करेक्ट करपाक for correction, आमचे जिवितान जे चूक आसा ते सारखे करपाक for instruction in आनी righteousness. आमचे जिवितान धार्मिकतायेन फुडें कशें सरोंक जाय तें आमकां शिकयता These are God's words and they are profitable. हे देवाचें उतर हे आमकां फायद्याचें They can help you. आनी आमकां फायदो मेळटा They can change your life. आमचे जिवीत बदलता They can make your life better आमचे जिवीत बरें कोत्तेले because they're God's words. कित्याक म्हणजे हें देवाचें उतर Come to 1 Thessalonians chapter पयले 2. थेसलोनियन चॅप्टर 3 आमी पळोवया 1 Thessalonians 2. पयले थेसलोनियन दुसरे चॅप्टरान आमी वाचया Verse 13. आनी 13वी वर्सान आमी वाचताना For this cause also thank we God without ceasing, हेजे खातीर आमी देवाक धन्यवाद दिता because when you received the word of God which ye heard of us, कित्याक म्हणजे जेन्ना तुमी देवाचें उतर मानून घेतले जेन्ना आयकले ते ye received it not as the word of men, तुमी मनशांचें उतर म्हणून मानून घेवंक ना but as it is in truth the word of God, पूण स्वतान हे देवाचें उतर म्हणून तुमी मानून घेतले which effectually worketh also in you that believe. आनी आयज पासून जे विश्वास करता तांचे जिवितांत देवाचें उतर काम करता You have the words of God. तुज्या हातीन आतां देवाचें उतर आसा Isn't that amazing? Isn't that wonderful? हे कितलें बरें खबर God spoke to man and put it in a book and you have them in your hands. देवान मनशा लागीं उलयलां आनी तें उतर आतां एक पुस्तकान बरोवन तुज्या हातीन आसा The Bible says you're not supposed to receive this as the words of Paul हे पौलुसाचें उतर म्हणून घेवंक जायना or the words of Timothy ह्या तिमोथेचें उतर म्हणून घेवंक जायना or the words of John ह्या जुवाचें पुस्तक म्हणून घेवंक जायना or the words of Kyle. ह्या खायलाचें उतर म्हणून घेवंक जायना These are the words of God. हे देवाचें उतर जावन आसा Now, they're the words of God whether you receive them as the words of God or you do not receive them as the हे words of देवाचें God. उतर तुमी देवाचें उतर म्हणून मानून घेता या ना The Bible says if you want them to work in your life, देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या जिवितांत फायदो जावंक जाय जाल्यार you need to receive them as the words of हे God. देवाचें उतर म्हणून मानून घेवंक जाय You could sit in church and hear this Bible preached every week. तूं चर्चीन बसोन दर हफ्ते तूं हे आयकोंक शकता But if you receive it as the words of men, it's not going to help you. मनशाचें उतर म्हणून मानून घेतले ते कसलेच फायदो जावचे ना You must receive it as the word of God. देवाचें उतर म्हणून मानून घेवंक जाय Now, Matthew chapter 24. मातीचे 24 चॅप्टरान आमी पळोवया
We would be very clueless if not for the Bible. बायबल आमचे हातीन ना जाल्यार आमकां कांयच खबर आसना कितें सत कितें फुटींग म्हणून. We'd just be another religion making things up. आनी एक धर्म जे बेश्टे आपल्या मनान येता तशें आमी करतले. We'd be just another man thinking what we decided was best. आमी आनी एक मनीस जे आमकां कितें बरें दिसता तशें आमी चिंतले. The Bible says in verse 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. बायबलान अशें बरयलां की स्वर्ग आनी संसार वयतले पूण म्हजे उतर केन्नाच नाच जावचे ना. Not only is this the word of God, हे फकत देवाचे उतरूच न्हू but it's not going anywhere. पूण हे केन्ना काबार जावचे ना. It's true now and it will always be हे true. आयज सत आनी सदांच सत आसतले. The Bible says in Revelation 20, आनी प्रकाशनीचे 20 चॅप्टरान आमी वाचता. and I saw a great white throne and him that sat on it, हांवें व्हडलें धवे सिंहासन आमी पळयलां आनी तितून बसलो कोण ते पळयलां हांवें. from whose face the earth and the heaven fled away, आनी कोणाचे तोंडाचे फुडल्यान स्वर्ग आनी संसार पयस जाले and there was found no place for them. आनी खंयच जागो नासलोले तांकां. What does Matthew say? माती कितें म्हणटा? Heaven and earth shall pass away. स्वर्ग आनी संसार नाच जातले. What does the Revelation say? आनी प्रकाशनी कितें म्हणटा? I saw heaven and earth fled away. स्वर्ग आनी संसार पयस गेले. But the next verse says, and I saw the dead, small and great, पूण दुसरे वळीन अवेश्वरान आमी वाचताना व्हडले आनी ल्हान मेलेले stand before God, देवाचे फुडल्यान उबे रावले and the books were opened. आनी देवाचे उतर उक्ते जाले. And another book was opened, which is the book of life. आनी एक पुस्तक उक्ते जाले ते जिविताचे पुस्तक. Do you know what's going to happen at the end? तुम्ही जाणा अंतिमान कितें जातले ते? Heaven and earth is going to fled स्वर्ग आनी away. संसार नाच जातले But the Bible's still going to पूण be देवाचे there. उतर सदांच आसतले. Everything you see around you is temporary. तुम्ही कितें आयज पळयता ते सगळे टेम्पररी जावन आसा. This building might not be here tomorrow. हे बिल्डिंग आसचेना फाल्यां. You might not be here तुम्ही tomorrow. गोडेक आसचेना. I might not be here हांव tomorrow. गोडेक फाल्यां आसचोना. But this Bible will always be here. पूण देवाचे उतर सदांच आसतले हिंगा. This Bible will always be true. देवाचे उतर सदांच सत आसतले. This Bible you can trust forever. देवाचे उतर तुम्ही सदांच विश्वास करूंक शकता. And even when this earth is gone, हे संसार जेन्ना नाच जातले and everything we see and know is gone, आनी जे आमी पळयता ते नाच जातले this book will still be true. पूण देवाचे उतर सदांच सत आसतले. This book wouldn't help us much if we knew it was true today, आयज जरी तर आमी विश्वास केले जाल्यार आमचे जिवितान हे फायदो मेळटले आमकां. but we didn't know if it would still be true tomorrow. पूण फाल्यां जरी तर आमी तितून दुबाव दाखयले जाल्यार But we know that this Bible can always be trusted. पूण आमी एक जाणा की आमी सदांच देवाचे उतरार विश्वास करूंक शकता म्हणून. One more place, Proverbs chapter 30. आनी एक जागो प्रोवर्ब्स चॅप्टर 30 This is why it's important that we live our lives according to the Bible. आनी हेच इम्पॉर्टंट जावन आसा आमी कित्याक देवाचे उतरा भाशेन आमी जिवंक जाय. Proverbs 30 and verse number 5. प्रोवर्ब्स 30 आनी 5व्या वचवरान The Bible says, every word of God is pure. आनी देवाचे उतर म्हणटा दर एक शब्द जे आसा देवाचे उतर ते पवित्र जावन आसा. He is a shield unto them that put their trust in Him. जे ताचेर विश्वास दवरता ते ताका सांबाळटा. You can fully trust and depend on every single word in this Bible. जे उतर आसा बायबलान ते दर एका उतरान तुम्ही विश्वास करूंक शकता. If I were to tell you you were a sinner, you could get offended at that. जरी तर हांव तुमकां सांगलो की तूं पातकी म्हणून तुमकां राग गोडे घेत. But the Bible says we're all sinners. पूण बायबल म्हणटा तुमी सगळे पातकी म्हणून. And if I were to tell you your religion can't get you to heaven, you must trust Jesus, you could get offended at me. तुम्ही गोडेक म्हजेर जावंक शकता जरी तर तुम्ही जेजूक मानून घेयना जाल्यार नरकान वयतले म्हणल्यार तुम्ही. But the Bible says that Jesus is the only way to heaven. की जेजूच एक वाट जावन आसा स्वर्गाक. You heard these men confidently preach these messages. तुम्ही आता आयकला हे दोग जण सामके विश्वासान देवाचे उतर पुरवड केले. And they stood here and told us things that they knew were true. आणि ते हिंगा उबे रावन जे सत आसा ते आमकां शिकयले. That's not because these men are great. आणि हे व्हडले महान लोक आसा म्हणून न्हू
That's because this book is हे great. देवाचे उतर महान म्हणून तेजे खातीर That's not because we're wonderful or very smart. हे आमी स्मार्ट या आमी बरे आसा म्हणून न्हू It's because God has written a book कित्याक म्हणजे देवान एक उतर बरयला and gave us truth. आनी आमकां स्वाद दिला I hope you trust the Bible. आनी हांव विश्वास करता की तुमी देवाचे उतरान भावार्थ दवरात म्हणून I hope you believe the Bible. आनी देवाचे उतरान विश्वास दवरात This is the only certainty we have in an uncertain world. ह्या संवसारांत आमी विश्वास करूंक जाता म्हणजे देवाचे उतरान This is the only way you can know that you're saved. एकूच जागो जावन आसा एकूच रस्तो जितून आमी जाणा जातले की आमकां सासणाचें जिवीत मेवला म्हणून Amen. Thank you.